आता त्याच प्रकार त्या क्षेत्रांत सेवा दिवचे मनीस आसात म्हणून आमी वळखता. ते क्षेत्रांत खंयचे तरी एक हातेर पाड जाल्ल्या वेळार ताका संबंद जाल्ल्या मनशाक आमी फोन करता. तशें पाद्राब कशें हांगासर येता. पाद्राबाकी आमी पवित्र पुस्तकाचो टॅक्निशियन म्हणलें एक नांव या ते उतार आमी प्रयोग केले जाल्यार ते खंयच्याय तरान चूक जायना. कित्याक ताका अधिकृत तरान पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सेमिनरींत ताणें जोड काण केला आनी कितें जाणवाय ताणें काण केला ते हेरां ते वांटून काण घेवचें एक संदर्भ ताणें लोकांनीच करून दिजे. आज आमच्या नियाळाचो विशय पवित्र पुस्तकाची रूस. पत्त्यान सांगचें जाल्यार आयचो विशय पवित्र पुस्तकाची रूस. आतां मनशाक जिणेंत खंयच्याय एका वस्तूंची रूस लागची म्हूण आसा. दृश्टांताक पळया, हांगा सदां एक वॉक करच्यो जागो आसा आनी त्या वाटेर एक कॉलेज आसा. त्या कॉलेजी मुखार 2 आंगडी सायडीक आसात. एक आंगडी बेकरी आनी एक बुकांची. चडावत म्हाका पळोवन मेळच्या प्रकार बेकरींत सादारण 10 जाण कॉलेज भुरगीं आसल्यार तेणें बुकाच्या आंगडी कोण एकलो येता सांगाती 2 जाण मात्र पळोवंक मेळटा. दुसरें कारण आसूंक पुरो, ते गजाल दुसरी. पण जराल आमकां एक आलोचन करूंक सुरवात करूंक म्हणल्यार बरी. आमी काणी घेवचें जाल्यार थंयसर भुरग्यांक बेकरींत मेळच्या वस्तूंची रूस लागला म्हूण सांगयत आनी बुकांची रूस तितली तांकां आनीक लागोंक ना. कित्याक म्हळ्यार बेकरीक तुमी वसा म्हणून कांय प्रोफेसरान तांकां उत्तेजन दिलां. घरच्यांनी उत्तेजन दिवना, तांकां लोटूना, वत्तड करूना. ती तांकां ते बेकरींत मेळच्या वस्तूंची रूस लागल्या देखून ताणें वेशें. तशें एक गजाल म्हळ्यार रूस लागची ती नियमा प्रकार बऱ्या वस्तूंची रूस लागीत आनी पाड वस्तूंची रूस लागीता म्हणून एक चिंतपा प्रकार सांगलें जाल्यार आमकां सदांच्या जिणेंत दिसच्या प्रकार पाड वस्तूंची रूस लागची भोवसड चड आनी ती रूस लागची सुलभ. सोऱ्याची रूस म्हणलें कोण आयकना. तरणाट्यांक दादल्या मनशांक सोऱ्याची रूस सुलभान लागता. आनी मागीर घरांतच आसच्या स्त्रियांक सिरियलाची रूस म्हणून आमी आयकलां. कितलो वेळ सिरियल पळोवनूच रावतात. कितलो वेळ गेल्लोच तांकां कळना. कित्याक तें पळोवन तांकां एका तराची रूस लागला. तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक आतां ह्या फाटल्या वर्सा मोबायलाची खेळाची रूस कितली चड अतिरेक जाला म्हणून आमकां बेजाराय तेणें जायते फावटी आयकोंक मेळटा. तशें पाड वस्तूंची रूस सुलभान आमकां लागता जाल्यार बऱ्या वस्तूची रूस आमकां लागोंक साध्य आसा. आमी तातूंत इल्लेशें चडीत प्रयत्न करूंक आसा. त्याच लेखान आतां आमकां एक पवित्र पुस्तक म्हूण देवान आमकां दिलां. आतां पवित्र पुस्तकाचे रूस ह्या देवाच्या उतरांचे रूस आमकां लागोंक साध्य आसा की साध्य आसा. दृश्टांत आमकां सुलभान मेळटा म्हणून सांगेत. एजेकियल प्रवादी आपणाक जाल्ल्या एका अनुभवा विशयांत अशें तो सांगता. एजेकियल प्रवादी अध्याय 3 वाक्य 1-3. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, तुका दिलां तें खा. तो कोवळो खा आनी उपरांत वचोन इज्रायलाच्या गाराण्या कडेन उलय. हांवें एजेकियल प्रवादी म्हणटा, हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कोवळो म्हाका खावंक दिलो. कोवळो म्हळ्यार देवाचें उतार बरयल्लो तो कोवळो. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका दितां तो कोवळो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो
आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा भाशेन गोड जालो. पळया, हेजे केल्प्रवादीक देवाचें उतार ताणें आयकल्लें म्हूण सांगूना, ताणें तो कवलो केलो आनी तो इतलो गोड ताज्या तोंडान. आतां जेरेमिया प्रवाद्याकी तसलेंच एक अनुभव जाल्लोय आमकां वाचूंक मेळटा. ते आमकां 15व्या अध्यायांत 16वी ओळ अशी आसा. तुजीं उतरां म्हणटा जेरेमिया प्रवादी, तुजीं उतरां म्हाका पावलीं तेन्ना हांवें ती ग्रासिलीं. तुजीं उतरां जालीं म्हजो संतोश, म्हज्या काळजाचो आनंद. तशें पळया, 2 प्रवाद्यांनी देवाच्या उतरांत तांकां कितें संतोश आनी दादोसकाय लाभली तें आमी मनांत हाडलें. तशें मोगाचें न्हू. आतां आमी म्हणचें ते प्रवादी व्हडले व्हडले देवाचे मनीस, आमी कांय तितल्या व्हडल्या अंतर पावना म्हणून आमी एक नीब मुखार दवरूंक पुरो. तरी आमकांय देवान तितल्याच मापान देवाचें उतराचें देणें दिलां आसता. आमी मन केलें जाल्यार आमी इल्लेशे मापान तरी ह्या वाटेन देवाचें उतार खाली एक कांय पाळीजे म्हणल्या दृश्टेंनी कशें पळय आमी गोड गोड वस्तू खाता, खुशयेन खाता, जिरयता आनी दादोसकाय जोडटा. मागीर त्याच प्रकार देवाच्या उतरांत आमकां दादोसकाय जोडूंक साध्य आसा म्हूण जालें. आतां हे मनशास्त्रा प्रकार हे बदलावण जिणेंत एकच पटी बुतांव दामला बरें फुलां, बुतांव दामला पडले फॅन घुंवता, एसी जाता, तसले बदलावण जावची न्ही. सकाळसायन तांतू आमी मन दिलें जाल्यार आनी आमकां तांतू रूच लागोवंक साध्य आसा. ह्या दृश्टेन सामाजीक जिणेचे थोडे पिंतुरां आमी दोळ्या मुखार दवरलीं जाल्यार कोणेकलो तरणाटो कृशी करता म्हूण चिंत्या, कृशीचें काम करता. तो कित्याक लागून करता वता? बालकाटांत देंवन आयिल्ले, बापाय मेलो, देखून ताका काल म्हण करून आतां लोक उलयतात, देखून त्या वत्ता लोकांच्या वत्तडाक म्हणल्यार बरी लोकांच्या भियाक लागून बापायतावन देंवन आयिल्लें तें कृशीचें काम तो मुंदरसून वेता. पूण ताका त्या कामांत ताका आजुनूय रूच लागोना. तशेंय आमकां जाता तें आमी मनांत धरता. आनेकलो मनीस कितें करता? गालफातावन आयिल्लो, कितें काम ना म्हणून ताचे लागीं पयशे आसात, 2 एकरो जागो तोच जावन मोलाक घेता आनी तोच जावन कृशीचें काम सुरू करता. आतां त्या पयल्या तरणाटकांनी आका मस्त तफावत आसा म्हणून हांवें तुमकां सांगचें म्हणना. कित्याक म्हळ्यार हाणें खुद्द ताच्या स्वंत आशा दाखोवन कृशीचें काम सुरू केलां, देखून ताका ताजी रूच लागता. मागीर तो बरें फळ जोडूंक शकता. कॉलेजीक कितलेय तरणाटे वेतात, रास वेतात, सगळीं कितें शिकपाच्या आशेन वेतात की वचनात तें आमी जाणा. थोडे मात्र एक 10% की 20% शिकपाची आशा दवरून वेता शिवाय ताका निजायकी शिकपा 10 जाणां वेता देखून तोय राशीन वेता शिवाय तो जावन आशा दवरून वचना. तसले परिस्थिती आमी जायते फावटी पळयला. एक तामासो अशें आमकां वाचूंक मेळ्ळें. एक पोस्ट ग्रॅज्युएटांत शिकचें भुरगें कुशलायन म्हणटा, हांव इतलीं वर्सां फर्स्ट स्टँडर्डांत वाचून आसा जाल्यारय आनीक म्हाका वाचपाची रूच लागोना. आय एम नॉट एडिक्टेड म्हणटा. म्हळ्यार तें वाचचें तें तितल्या रुचीन तें वाचलें न्ही, खाली परिक्षेंत पास जायचें म्हणल्या दृश्टेन जायत जाणां कॉलेजींत वाचून आसात. तसली परिस्थिती आमकां पवित्र पुस्तकाची जाल्या म्हणून आमी मनांत गमनांत दवरचें बरें. आतां चिंत्या इतलें एक उडासाक हाडलें जाल्यार फाटल्या एक 7-8 वर्सांची चरित्रां आमच्या दियेसेजींत, आमच्या फ्रिगेजेंत, आमच्या कुटुंबाची पळयली जाल्यार ह्या पवित्र पुस्तक आमी आमच्या क्रिस्तांव जिणेंत वापरचें. हातूंत इल्लीशी बदलावण म्हळ्यार प्रगती इल्ली जाल्या. कशें तें? चडावत घरांनी सांजेर मागण्या वेळार पवित्र पुस्तक वाचतात, एक वांजेलाचें वाचप करून वाचतात, तें बरें.
सामाजीक कार्य काजार जाताना रोसा वेळार आनी कितें आसलें कार्य जातानाय ते वाड्याची मनशां देवाचें उतारी वाचतात. वाड्या जमातीन ती आमी देवाचें उतार आमी वाचता. अशें तशें विंगड विंगड सन्निवेशांनी देवाचें उतार वाचची एक बरी संवय आज आमच्या मदें उब जाल्या. ती एक संतोशाची गजाल. इतलें सांगल्या उपरांत आनीकी ह्या वाटेन मुखार मेळटा काडचें जायतें आसा म्हणून सांगचें कितें म्हणल्यार आतां मोबायल उडास करया. मोबायल येणें आनी नवो तस्तामेंत येणें आमी धरलें जाल्यार कितल्या मापान मोबायल आमच्या हातांत खेळटा आनी कितल्या खुशेन आमी ताजो प्रयोग करता तितल्या खुशेन खंडीत जावन आमी नव्या तस्तामेंताचो पवित्र पुस्तकाचो प्रयोग आमी करना. आनी तो जायतें वत्तड आमकां आसा म्हणून आमी एक खालतेपणान वळखचें पडटा. कित्याक तसली परिस्थिती. आनी हातूंय एका थराची चरित्राय एक कारण म्हणून सांगयत. कित्याक वता आतां आज कोंकणी भाशेन आमच्या हातांत बायबल पवित्र पुस्तक मेळ्ळां तें खरें. सादारण एक 25-30 वर्सां आमी फाटीं पळयलें जाल्यार कोंकणीचो बूक आमचे लागीं नासलो. इंग्लीश भाशेन बायबल आसलो आनी पाद्रांब आनी सिस्टरां तांच्या जिवितांत इंग्लीश भाशेन आसलो पवित्र पुस्तक तें प्रयोग करन तांकां ती संवयच जाली. आतां कोणी पाद्रांब पवित्र पुस्तक नासतना ताजी जिणी ताणें संपूर्ण काडूंक साध्य आसा की साध्य ना. कित्याक ताका ताचें काम ताचें मिसांव ताचें वैयक्तीक कितें तें आत्मीक जिणी ताणें जियेची जाल्यार ताका खंडीत जावन पवित्र पुस्तकाची गरज आसा तो मानून घेता आनी ताजो प्रयोग तो करता. पूण त्या जाग्यार लोकांच्या हातांत काल सांगता लोकांच्या हातांत कोंत मात उरला म्हणून चिकेशन धैर्यान सांगयत. आनी मदनांक आज कालन दितात मदनाच्या हातांत कोंत दितात. सादारण एक आलोचन तुमकां सांगची जाल्यार जाता की जायना म्हणून सकाळ आमी आलोचन करीत. मदनांक कोंत दिवच्या बदलाक नवो तस्तामेंताच्या हातांत दिला कशें जायत म्हणलें एक तुमी आलोचन करा. कित्याक ताणें ताच्या जिवितांत नव्या तस्तामेंताचो प्रयोग केला म्हणलें एक गुर्त ताका आनी आमकां सर्वांकी तें मेळचें जावन आसा. देखून त्या बायबल बूक आतां सद्याक तो सिस्टरांचो आनी पाद्रांबांचो बूक जावन उरला. आनी आमच्या हातांत कोंत आमकां देवाक लागीं हाडूंक मागणें करूंक एक हातेर जावन आमी प्रयोग करता. ताच्या बराबर कोंताच्या बराबर आमी आज नवो काळ आमची प्रगती चड बरी जायची जाल्यार आमकां पवित्र पुस्तक खाली आमी तें हांगा तें खाली एक सामाजीक कार्याक वेळा मात न्ही वैयक्तीक जावन ताची रूस आमकां मेळोवन आमी तें वाचचें आनी ध्यान करची संवय आमकां जावची बारी गरज आसा. आतां तेंचो विशय इल्ले मेळट मुखार वचचें जाल्यार आतां पळया आमच्या घरांनी पंप आसा. पंप चलनातल्या वेळार तें रिपेरी करचो एकलो मनीस आसता ताका कूडलो आमी फोन करता. मिक्सी चलना आमी कालेमणी करूंक आसा आडखळ जालें मिक्सी रिपेरी करच्या मनशाक कूडले आमी फोन करता. AC चलना ताका टेक्निशियन आनेकलोच आसा देखून ताका आमी फोन करता. तशें त्या लायनीर त्या क्षेत्रांत कोण पळया सेवा दिता त्या मनशाची सेवा आमी विसारन काण घेता तो जावन आमी येना. आतां त्याच प्रकार त्या क्षेत्रांत सेवा दिवचे मनीस आसात म्हणून आमी वळखता. ते क्षेत्रांत खंयचे तरी एक हातेर पाड जाल्ल्या वेळार ताका संबंद जाल्ल्या मनशाक आमी फोन करता. तशें पाद्रांब कशें हांगासर येता. पाद्रांबाकी आमी पवित्र पुस्तकाचो टेक्निशियन म्हणलें एक नांव तें उतार आमी प्रयोग केलें जाल्यार तें खंयच्याय तरान चूक जायना. कित्याक ताका अधिकृत तरान पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सेमिनरींत ताणें जोड काण गेला आनी कितें जाणवाय ताणें काण गेला तें हेरां तें वांटून काण घेवचें एक संदर्भ ताणें लोकांनीच करून दिजे. आतां द्रश्टांत दिवचें जाल्यार फाटल्या वर्सांनी आतां जायते फावटी बायबल क्विज चलयतात. एक दीस हेच्या अंतर नाजाल्यार फ्रिगेजेच्या अंतर
बायबल क्विज तो मुखार करता, मागीर वाचता 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 2-3 सवालांक ताका जाप मेळना. कितें करता कोताय, सदांवत फादराबाक फोन करता, एक तांच्या बिगाराक, नाजाल्यार कोण आदलो ताजो फ्रेंड पाद्राब कोण आसा तसल्याक फोन कर, पाद्राबा अशें अशें क्विजान, बायबल क्विजान तो अशें अशें सवाल आयला, म्हाका ताजी जाप सांगतात गी म्हणून सवाल फोन करता. मागीर पाद्राब खुशेन जाप दिता. हांवें म्हणचें कितें सांगलां, खाली बायबल क्विजाक सवालांक जाप सोदून पाद्राबाक फोन करच्या बदलाक ताजें कितें चड जावन खंयचेय एक वासाप तुवें वाचलें, त्या वाचपाचो अर्थ तुका जावंक ना जाल्यार तसल्या वेळार पाद्राबाक फोन करचें तें भोव चड बरें. ताका कांय बेजार जायना, ताका संतोश, कित्याक ताणें कितें पुस्तकाची जाणवाय आपणायली तें दिवंक ताका एक संतोश जालो म्हूण आमी वळखोवचें. आनीक की तुमी वांजेल रजार करूंक की पाद्राबा लागीं वेतात. भुरगें अस्वस्थ जाला, राती न्हिदना, उठोन पडटा आनी जेविना, हट करता, आनी त्या जाल्यार घरचीं म्हणटात पाद्राबा लागीं व्हरया, पाद्राब त्या भुरग्याक वांजेल रजार करा. बरें, तेंच बरें, वांजेल रजार करच्या पसून पाद्राबाची सेवा तुमी विसारचें बरें. त्याच मटेन आनीक गरजेचें वांजेल रजार करूंक भुरग्या पसून वांजेलाची समजणी जोडच्या की आमी पाद्राबाची सेवा विसान काण घेवचें तें हांवें सांगचें. शर्माव आमी जायते आयकता, तें तातूंत आडखळ ना. इगर्जेन जावचे शर्माव, आयताराचे शर्माव, रेतीरेचे शर्माव आमी आयकता. तें जराल तरान येवची सेवा जाल्यार हांगासर कशें पळया, मिक्सी आनी फोन आनी AC पाड जाल्ल्या वेळार आमी जावन ताका संबंद जाल्ल्या मनशा लागीं वचोन विसान काण घेता. त्याच प्रकार ही एक प्रत्येक बदलावण आमच्या मदें जाय म्हणली म्हजी आशा हें जावन आसा. देखून पाद्राबाक आमी सादारण एक पवित्र पुस्तकाचो टॅक्निशियन म्हणल्या दृश्टेन ताका वळखलें जाल्यार आमकां पवित्र पुस्तकाची वाचल्या वेळार त्या जाल्यार समजूंक ना गी, त्या जाल्यार पाद्राबा लागीं वचून ताका लागीं फोन कर, आमी ताजे तान पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आनी सेवा आमी स्विकार करची. एक नवें मेळ आमचें तें येवचें बाकी आसा. त्या लेखान मोगाचें न्हू, आमकां कशें पळया, दुसऱ्या पाड संगतीची संवय इतल्या सुलभान जाता. थोड्यांक जाल्यार बरपाची, बऱ्या वाचपाची संवय आनी आशा आसा की त्याच प्रकार क्रिस्तांव जिणेंत एक मेट, प्रगतीचें मेट जावन एक विशय तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक हांव शेतां. तशेंच पवित्र पुस्तक भोव चड बरें देवाचें देणें म्हूण आमी वळखाचें. पवित्र पुस्तका द्वारे आमकां आमच्या आत्मीक पोशण मेळटा. पवित्र युकरिस्ता द्वारे कशें आमी पोशण आमी काण घेता म्हणून जायते फावटी आमी वळखलें आसा. त्याच प्रकार पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां आमच्या क्रिस्तांव जिणेंत आमकां बळादीक पोशण मेळटा आनी आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत आमी वाडावळ जोडूंक साध्य आसा. देखून देव आमकां ह्या क्षेत्रांत एक मेट मुखार वचूंक फावो करून दी. पवित्र पुस्तकाची रूस आमकां समेस्तांक देव दिवन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. उतार तुझे सोमिया जीवित उजवाडायता, उतार तुझी दुनिया जीवित सुफोळ करता.
सो जीव दिवचे उतार बो मोगाचे आत्मिकतान भागवचे उतार सोम्या तुझे दिव्यवाणी